डॉमिनिक वाघ तुमकां आमच्या कार्यावळीन येवकार. तुमची कॅम्पेनिंग सुरू जाल्या. लोकांचो रिस्पॉन्स कितें आसा? लोकांचो रिस्पॉन्स एकदम बरो आसा आनी आमी डोर टू डोर भोंवताय थिंगा लोक आमकां सांगता की हे पाटी आमकां चेंज करपा जाय. आमकां आमगेलो पयलीं MLA आसा तो आमकां पत्तो नाका म्हूण. तेका लागून चड आमकां लोकां कडच्यान सपोर्ट मेळ्ळा की लोक चेंज करपा सोदता आनी डॉमिनीक तूं आमगे चड तूं हिंगा आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी काम केलें चड को आमगे राशोल कामोलनी तुवें काम केलें तेका लागून आमी चड तुका सपोर्ट करपा सोदताय मो. तुमी आतां 2-3दा झेडपी जाले. तुमची घरकान्नी झेडपी आशिल्ली. सो तुमी ऑलरेडी लोकां खातीर काम करताले. अशें कित्याक तुमकां दिसलें की आपणें असेंब्लीन वचचें, MLA जावचें? हे केन्ना मनशा एक हें आसता मना आसता की काम कोत्ता कोत्ता मागीर लोकां सपोर्टान तुका आपूण तें मना येता आनी मातशें सुबेज काम कोत्ता मग. आतां आमकां जिल्लान कितें जाता चड व्हडलीं काम हातीन घेतो म्हणल्यार जिल्ला फंड्स चड आसना. आमगे एक्सपिरियन्स वाडला आनी ते जिल्ला फंड्स कमी मेळटाय. तेका लागून एक म्हणल्यार एक MLA जालें जाल्यार आमकां तितले फंड्स चड मेळटले आनी लोकांगे मोटी जावं जायते आमगेले गांवांत जायते व्हडली वस्तू करपा आसाय ते आमकां ते फक्त एक MLA जाल्यार आमच्यान ते करपा जातले म्हूण तें मना आमची जालां आनी तेका लागून आयज हांव असेंब्ली इलेक्शनाक बसपा फुडें चल्लां. अशें म्हणटात की फाटल्या इलेक्शनाच्या टायमार की तुमकां लोकांचें म्हणणें आशिल्लें की रेजिनाल्डान तुमकां सपोर्ट केला किंवा BJPन तुमकां सपोर्ट केला. पण तुमी म्हणिल्लें आपल्याक कोणें सपोर्ट केला कितें आपल्याक खबर ना. ताजेर मातशें आमकां सांगूं शकतात तुमी? ह्या फाटल्या जिल्ला इलेक्शनाक रेजिनाल्डान एगेन्स्ट काम केलो ना. रेजिनाल्डान एगेन्स्ट काम केलो ना म्हूण तो आमचे बरोबर हूंय एक जाग्यार कोणा मनशा सांगपाक येयलो ना म्हूण हूंय तेणें आमचे बरोबर येवन कोणाकूय मातशें डॉमिनिका सपोर्ट कोरें वो कितें तेशें कोन्न केलो ना. पूण फक्त हांव सांगता रेजिनाल्डागे तेणें एगेन्स्ट काम केलो ना. आमी जेन्ना रेजिनाल्डा 2017 रेजिनाल्डा हांवें सपोर्ट केलो असेंब्ली इलेक्शनाक तेन्ना हांव स्टेजीर येवन राय कामोलनी आनी कुडतोरी स्टेजीर येवन इतले लोकां मुखार हांवें सांगलोलें लोकांक आमी दोगूय तो बसत जाल्यार आमी दोगूय झगडटले आनी काँग्रेस BJP येतली. तेका लागून तुमकोडे हांव रिक्वेस्ट कोत्ता की बाब रेजिनाल्डा तुमी वोट घालें आनी आमी तेज बरोबर आसतले आनी आमी सपोर्ट करप म्हणल्यार तो हे भाशेन सपोर्ट करप स्टेजीर येवन लोकां मुखार मोदी येवन सपोर्ट करप. पूण तो रेजिनाल्डान सपोर्ट म्हाका केलो म्हूण तो ते भाशेन म्हाका व्हडलो दिसलो ना. कितें तो तेका खबर आहा तो सांगत जाल्यार. पूण म्हाका दिसलें तें फक्त तेणें म्हजें ऑपोजीट काम केलो ना इतलें. तुमी पळयला रेजिनाल्ड बाबान आपले पार्टींतल्यान एका पार्टींतल्यान दुसऱ्या पार्टीन गेले, परत आयले आनी तांच्या पोरण्या पार्टीन तांकां घेतलें ना. हे सगळो जो ड्रामा जाला ताजो तुमकां कितपत फायदो जातलो? तें इतलें जालें तें फक्त हो डॉमिनिक गांवकार बसोल म्हणून जाला. ना जाल्यार हो रेजिनाल्ड म्हणटा तो कोणा भिवपा न्हू आनी तो सदां म्हणटालो डॉमिनिक फकत भीत म्हणटा तो आपूण तुका बाकी कोण मोरीन बसना कोण बस आपूण घरां बसून इलेक्ट जावपा आपणाक कॅपेसिटी आहा म्हूण. आनी तें म्हाकाय दिसोता. आमी आतां दोगूय स्प्लीट जाले म्हूण तेका ते एलिसांव आज तेका ते हितू नाच करपा पडले आनी तेका हूंय धांवची तें कळ्ळें ना. आनी थोडे कितें आसोता तूं तो सारकें मनान काम कोन्न येयला आनी तूं तो सदां सारको आसा जाल्यार तुका इतली गडबडी करपाक मनशां पडना. तूं मनांतलें एक कोता आनी वयलें एक कोता तेदोना एक ना एक दीस देव तुगेलें मनांतलें भायर काडून लोकां दाखयता तूं मनांतलें कितें चिंतून कोता तें आनी तेजे मनाक कितें आहलो तें देवान भायर काडून दाखयलें हो मनीस कितें आहलो तो मनांतल्यान आनी तें लोकांकूय आतां कळ्ळें.
आतां जिल्ला आमी आनी एक पाट बसपा आमचे कोण बसो कितें जावं आमी गडबड करपा ना केन्ना जावं हे रिजनल्डान एक पावटी स्टेज मिटींग गेले एगेन्स्ट मुजा ते स्टेज मिटींग दिगंबर कामत आसलो तेदो आलेक्सिकेर मिनिस्टर आसलो चर्चिल आनी हे व्हडले व्हडले लिडर स्टेज मिटींग एगेन्स्ट मुजा जिल्ला म्हाका उडोवपाक पूण म्हाका उडोवपा जालें ना पूण हांव केन्ना गडबड केली ना कित्याक आमी सदां एकू मनान चल्ले आनी आमगे मना कितें आसा तें देव जाणा आनी लोकूय जाणा तेका लागून ते आमकां कांय गडबड करूंक पडना आनी आयज चोय हांव कांय व्हडली गडबड करनासतना आमी जिखले म्हूण हे सगल्या आवाज चलता पूण हांवूय हो कॉन्फिडंट जायना कित्याक कितें बरें तें देव कोत्तलो आनी देवाचो विस्वास दवरून लोकांचेर विस्वास दवरून मनीसपणान काम करपा तें हांव करीत रावतलों. तुम्ही ह्या फाटी आम आदमी पार्टीच्या टिकेटीचेर हांगासर कंटेस्ट करता पण नॉर्मली आमी पळयलां इतलीं वर्सां चडशे हांगासर काँग्रेसीचोच कॅन्डिडेट इलेक्ट जावन आयला. तशें पळोवपाक गेल्यार फ्रांसीस सार्दीन 6 फाटी इलेक्ट जावन आयलो, रेजिनाल्ड 3 फाटी इलेक्ट जावन आयलो. सो नव्या मनशाक चान्स दिवपाक खंय तरी ही कॉन्स्टिट्युएन्सी फाटीं सरता आनी तुमी म्हणटा लोकांचो तुमचेर खूब म्हणजे तुमकां पूर्ण लोकांचेर कॉन्फिडन्स आसा की तुमकां ते फुडें काडटलेच केन्नाच हें करपाक दिवचे ना म्हणून. अशें कितें तुमी केलां ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कॉन्ट्रिब्युशन तुमचें जाका लागून तुमकां दिसता की लोक तुमकां चान्स दितलेच? हांव 3 टर्म हांव जिल्ला मेंबर आहा आनी एक टर्म मुगे बायल जिल्ला मेंबर जाल्या. आमी जायते कितू क्रोर्सांची लोकांगे काम केलें आनी आतां ह्या दिसान पासून आमी 4 वर्क ऑर्डर हाडले. एक कामोली चर्चा एक वर्क ऑर्डर हाडलाय जिल्ल्यांतल्यान. कामोली चर्चा एक स्टेज व्हडली स्टेज धाकली न्हू विथ रूफ आनी बॅडमिंटन कोर्ट. दुसरें आमगे राय पंचायता एक वर्क ऑर्डर हाडल्या टेंडर बी जावन सगळे आख्खे पंचायता सरावंडींग आख्खे पेवर्स घालपाचे जी माती आहा ती सगळे काडून ते पेवर्स घालपाची. एक तिसरो म्हणल्यार आमगे हिंगा मानोरा एक मेन व्हडले कोपेल आसा थिंग फादर रावता ते कोपेलाचो आख्खो कंपाऊंड वॉल बांदपाक टेंडर जावन वर्क ऑर्डर हाडल्या. हे इलेक्शनाक तें कोन्न पावन पासूनचोय आमी 4 वर्क ऑर्डर हाडल्या डिफरंट. तेश कोन्न आमी एक 5 वर्सां कितली वर्क ऑर्डर हाडून कितली काम केलें आसतलीं. सो ते लोकां मना आसा सगळे वयत थिंगा खूंय वयत थिंगा एक एक हाफ किलोमिटराचेर तूं गेल जाल्यार मुगे काम दिस पडटलीं खूंय वयत थिंगा ती मुगे काम चोयन डॉमनिका याद कोत्ता लोक. तेश कोन्न खूंय कामोली चर्चाक खूंयचे इगोर्जींक कोपलांक देवळांक खूंय मस्जिदां आनी कितें केल्लें ना म्हूण आनी खूंय मेळपाना. खूंय केलें ना आसतलें ते कोपला मनीस जावं ते खूंय देवळा मनीस जे मुज बोले पावलो ना. पावनासतना तेंगे कितें निड्स आहा ते तेणें सांगनासतना म्हाका कॅश कोडटोलें. पूण खूंय एक मुगेले जे एरिया लागोता थिंगा खूंय एक पासून जागो आसपाना थिंगा हांवें कितें व्हडली वस्त केले बगर. जर लोकांनी तुमकां फुडल्या 5 वर्सांक MLA म्हणून निवडून हाडलो जाल्यार कुडतरकारां खातीर तुमचें विजन कितें आसा? 5 वर्सां निवडून हाडलो जाल्यार हांव पयलो आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर कॉन्सन्ट्रेट कोत्तलो आनी आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीक जायती वस्तू व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू जावपा जाय आसले आनी आमी एक MLA निवडून दिताय सदां हे बारीक काम करपा न्हू ती व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू करपाक ही बारीक काम करपा आमी पंचायत सरपंच पंच आसताय जावं जिल्ला मेंबर आसताय. पूण जी व्हडली व्हडली वस्तू व्हडले व्हडले फंड्स जाय ते MLAनी करप आसता. पूण आमकां जायती जावपा जाय आसलो हे 15 वर्सां एकूय वस्तू जाली ना. सांगपा म्हणल्यार चोय आमकां हिंगा राया हेल्थ सेंटर ना आमकां लोटली वचपा पडटा. कुट्टोरकारांक कुट्टोरी आहा आनी सगळ्यां परस आमगेली एक कॉन्स्टिट्युएन्सी मोदें व्हडली पंचायत आमगे राय पंचायत. पूण आमकां ना एक बरें हॉस्पिटल टायप आमकां हेल्थ सेंटर जाय आसलें. तितून सगळे टायम डॉक्टर नर्सी आनी थोडी बेड्स तेश कोन्न बरी फेसिलिटी आतां लोटले हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर आसा तें सारकें हॉस्पिटल टायप हेल्थ सेंटर. ते हेल्थ सेंटरान तूं म्हाका पासून कितें जाता केन्ना गेलो
जाल्यार केन्ना मातशें आनी केन्ना जिवा बरें दिसना जाल्यार पासून थिंगा वयतालो एसो एश कोन्न फील जाता मिन्स हितू बरो हेल्थ सेंटर आहा आनी ते हेल्थ सेंटर हांव सोदां गेल म्हणटरी ती डॉक्टर आहाय ती म्हाका मुत सोदां म्हणटाय डॉमिनीक तुज्या सोदां उगडास कोत्ताय आनी सगळीं लोकां सांगताय डॉमिनीक येल्ले पाटी म्हूण आमगे घर पूण साफ नाय पूण तुगे हॉस्पिटल साफ आहा म्हूण हांव तांकां एप्रिसिएट कोत्ता म्हणल्यार हे भाशेन बरें कामां लोक एप्रिसिएट कोत्ता तुका तुम्ही आम आदमी पार्टीचो अशें कितें तुमकां आवडलें जेका लागून तुमी आम आदमी पार्टी चूज केली आनी ताजे कॅन्डिडेट म्हणून तुमी फुडें येता आम आदमी पार्टी एक 2012 सगल्यांक एक वेव जाल्लो काँग्रेस सगळे करप्शन कोत म्हूण हे काँग्रेस गव्हर्मेंट चेंज करूंक जाय म्हूण हे काँग्रेस गव्हर्मेंटाक उडोवपाक जाय म्हूण इतलो वेव जालो गोंयांक आनी हुंयची तरी दुसरी पार्टी हाडूंक जाय म्हूण ते टायमाक हांव इंडिपेंडंट बसलोलो आनी ते टायमाक हांव एक म्हाका BJPन सपोर्ट केल्लो इंडिपेंडंट हांव बसलो तेन्ना आनी हांवें तो सपोर्ट घेयल्लो कोणा BJP म्हूण चोयन न्हू पूण एक आमगे लिडर पर्रीकर आहलो पर्रीकर आमगे एक बरो लिडर आहलो तेगे हें आज कितें गोंयान दिसता पडटें हें विजन सगलें पर्रीकरालें तेका लागून तो बरो लिडर म्हूण हांवें तेगे सपोर्ट घेयलोलो आनी तेजे उपरांत मागीर तें हूंय तरी आमगे तितलें मागीर जमलें ना म्हूण मागीर हांवें तें मागीर सोडलें मागीर 2017 हांवें रेजिनल्डा सपोर्ट केलो स्टेजीर बी येवन आनी मागीर तेजे उपरांत हांव ना कित्याक ना खंयचे पार्टीन ना कांय ना आनी आतां म्हाका दिसलें आतां हांव एसेंब्ली इलेक्शनां बसतलो हांव सगळे चोयले उपरांत म्हाका TMC फाटी लागली सगळे पार्टी फाटी लागले आनी आतां तो काँग्रेसा पासून तो आतां हे गडबड चलता आसतना म्हाका जाय म्हणलो जाल्यार काँग्रेसा पासून तिकेट मेळटाली इवन ते म्हाका ट्राय कोत्ताले कळ्ळें न्हू हांवें सांगिल्लें ना एक पार्टी म्हज्या मनां जालें आम आदमी एक उतर तें उतर हांव तें चेंज करपाना आनी आम आदमी पार्टी एक बरी पार्टी तो केजरीवाल एक बरो लिडर आनी तेगे दिल्ली जे इतलें लोकां पासत काम कोत्ता आनी जायती वस्तू तेणें केल्या ते लोकां खबर आसा आनी तें इंडिये मदें इतलें काम लोकां पासत कोणें केलें ना आनी करपाकूय हे मुखार जावपाना तसलें विजन आसलेलो मनीस आनी हे इंडिये ना लोकां पासत काम करपाचो तेका लागून म्हाकाय मनान जालां तेजे बरोबर रावन आमगेले गोंयांक कितें गव्हर्मेंट घडलें जालें जाल्यार थिंग इतली बरें जाता तें आमगे गोंयांकूय जाता चड करून करप्शन फ्री जालें जाल्यार हो वद्द पयस चोरी वयता तो तरी आमगे गोवा स्टेटी उरतलो आनी हे गोवा स्टेट आमगेले दिसा दीस रीण काड तें तरी बंद जातलें आनी जायती लोकां हे करप्शना पयशे सेव जाता तितले लोकां हे पयसो पावतलो आपणे लोकां खातीर खूब काम केलां ताजी पावती म्हूण लोक आपल्याक जैतिवंत करतलेच ह्या कॉन्फिडन्साचेर डॉमिनीक बाब फुडें चल्ल्या डॉमिनीक बाब तुमकां आमचे कडल्यान सगळ्यां कडल्यान ऑल द बेस्ट थँक्यू आयच्या डेट विथ कॅन्डिडेट कार्यक्रमान आमी फातोड्डेच्या आणि कुडतडेच्या आम आदमी पार्टीच्या कॅन्डिडेट्सां बरोबर उलयली आणखी कांय कॅन्डिडेट्स घेवन आमी तुमच्या मुखार येतली तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट